आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार वयता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार वयता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार वयता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार वयता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार वयता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार वयता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार वयता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार वयता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार वयता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार सांजे इश्टा जेजूच्या काळजाच्या विनोद कोर आमचे पासून भाग्यवंता मोदें विचून काडलेलो बागीवोन सांजे जावच्या पुती आमकां मरेचो आनी बापूय सुम्या जेजू क्रिस्ताचो भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडी नाका आमच्या कथाच्या आनी मनाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका आमच्या कथाच्या आनी मनाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका आमच्या कथाच्या आनी मनाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे इश्टा सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या काळजाच्या विनंती करात आमच्या पासून मध्ये विचून काडलेलो बागेन सांजे जावच्याक पोती आंकवार मारयेचो आनी बापूय सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बेगिनता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार बेगिनता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार बेगिनता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार बेगिनता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार बेगिनता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार बेगिनता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार बेगिनता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार बेगिनता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार बेगिनता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार बेगिनता सांजे केरीस तूं आमकां सांगनाका पाव सायबा आमच्या मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार बेगिनता सांजे केरीस विनोद कोर आमचे पासून भाग्यवंता मोदें विचून काडलेलो बागीवोन सांजे जावच्या पती आमकां बरेचो आनी बापूय सुम्या जेजू क्रिस्ताचो भाग्यवंता सांजे तूं आमकां केदीच सांडी नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे तूं आमकां केदीच सांडी नाका साहेबा आमच्या कथाच्या आनी मनाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे तूं आमकां केदीच सांडी नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडी नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे केदीच तूं आमकां सांडू नाका साहेबा आमच्या मनाच्या आनी कथाच्या वेळार भाग्यवंता जुजे इश्टा सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या काळजाच्या विनंती कर आमचे पासून सांज जुजेक मागणे ए भाग्यवंता जुजे आमी तुका सोदतांव आमच्या आकांताच्या वेळार आनी मोजोत घालून तुजे
बो बागिवून पोतिनीची व्हडा बोरवाशान तुजो आलाशिरो आमी मागतांव. ह्या तुज्या मोगाच्या एकवटान तुवें सांगात केलोलोय कोत नासलेले आंकवार मारयेक देवाचे मायेक आनी बापूयपणाच्या मोगा पासत जो तुवें केलोलोय बाळका जेजूचो आमी तुका प्रार्थितांव घाल म्हूण तुज्या बोलेपणाची दिश्ट आमचेर वर्तताय म्हूण दायज जें जोडलें सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या रोगतान आनी आमकां तूं पाव दिवून तुजे पोदवेचो आलाशिरो आमच्या गोरजाताय. एबो जाणटिकायेच्या राखण्या पवित्र फामिलीच्या सांबाळ कोर सोम्या जेजून विचून काडलेले पोरजेचो पयस काड आमचे सोरशिल्ले एबो मोगाच्या बापा सोगली पेस्त फोटींची आनी ओगेपणाची हे आमच्या बो बोलवंता आस्कार्या पाव तूं आमकां स्वर्गार्थान झूज करूंक आमी संवसारांतल्या दुस्माना लागीं आनी जे पोरी मागा तेंपार वाटयलोलो मोन्नांतलो बालका जेजूक तेच पोरी आतां निवार सांतामार इग्रोजेक दुस्मानाच्या विघ्नांतली आनी सोगल्या नोश्ट्यांतली आनी सदांकाल जोतून आमची एकल्याची कोर तुज्या आलाशिऱ्यान हे वरवीं घेवंक आमी तुजी देख आनी तुज्या धिरान जिवच्याक शांतीपणी मोन्नाच्या सवस्कायेन आनी मेळून घेवच्याक सासणाचें सूख सोर्गीचें अशें जावं. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांदूळ पुरण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. ती मरे देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वराळान. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदा सदा काळान. Abdul Saiba Pola Dorni Rausha Tola Moje Abdul Kole Suru Moje Bongle Kakut Moji सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी खेरीत भाशेन भेटयता आमच्या सोपून गेल्ल्या फादर नोनाथ आरावजो आमचो आदलो पादविगार जो सोपून गेला ताच्या आत्मे पासत खेरीत भाशेन मिसाची भेट आयज आमी भेटयता. ताच्या गोराब्याकूय देवान फावो तितली बुजवण दिवंक मागुया. सगलो वावर जो ताणें आमचे हे फिरगोजेन केला तोय देवाक उबारुया. तशेंच दुसरें तेसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जुजे फ्रांसिस्को द गामा आनी एस्पेरांसा कुलासो हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकांय सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज लिली गोन्साल्वीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तिचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत एलिसांवाचो बोवाळ जो चल्लेलो आसा मुन्सिपालिटी इलेक्शन तें बरे भाशेन जावंक देवाचो आदार मागुया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां कायदे दिल्यात आनी देवाचे कायदे पाळून जेन्ना आमी चलता तेन्ना आमी जिविताक पावता. देवाच्या कायद्याचेर आड वेता तेन्ना आमी निसणटणाक पावता. आमी सगल्यांनी देवीक कायदो पयलो मुखार दवरून कायद्या लागीं आडगां करिना जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायतीं आडगां चल्लोलीं आसात. भोव करून ह्या दिसांनी राजकीय मोडार तांणी आपलें मन बदलूंक मागुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी म्हण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, प्राचीत काळाची शिस्त आमी पाडीत आयल्या. तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदारशें कोर. तुज्या उतरान आमकां पोस संवसारी वस्तूंनी मीत मर्याद सांबाळून सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल पोरजे आयक. तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देस दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आयज नेम आनी कायदे शिकयतां तांकां चतुरायेन चीत दियात. हें जाणव जायात, जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देसांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पाडो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जानवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. हे नेमा कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली आनी खंयचोच लोक हे वर्त्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वर्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आयज तुमचे मुखार जी हांव समूर्त घालतां तिचे असले नेम आनी कायदे खंयच्या वर्त्या लोकांक आसतीत. पूण चतरायेन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजाल्या. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडांबे गोड केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोदोवी केल्यात. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजाल्या. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो शब्द परगट जाता.
धव्या कापसा वरी तो हिम धाडटा, गोबरा सारको कोरव्यांचो तो उपास घालता. जाबाब, सोरेस्पराची वांकडणी कोर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोडीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जाबाब, सोरेस्पराची वांकडणी कोर जेरुजाल्या. उडगार, तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत, सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजें सवें आसा. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, समूर्त वो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय समृद्धीवेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटच जोर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राजान सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतले. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राजान व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नेम आनी कायदे समूर्त. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक कायदो दिल्लो आसा, समूर्त दिल्ली आसा. आमच्या खासगी जिविताची समूर्त आमकां आसा. जण एकल्यान आपआपणाक एक भितरलो कायदो केल्लो आसा. आमच्या गोराब्यांचे कायदे आसात. आमच्या राज्याक समूर्त आसा. आमच्या देशाक समूर्त आसा. आमी ताका कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा. आनी हे जे नेम कायदे आसात ते फकत हें कर तें करनाका इतलेंच न्हय, पूण त्या कायद्यां बरोबर जी जबाबदारी आमकां आसा आनी जो आशिर्वाद आमकां आसा, जो फायदो आमकां आसा, तो आख्खे समृद्धीन आसा. जशें आयच्या पयल्या वाचपान दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांतलें आमी वाचलां. दुसरे समृद्धीचें पुस्तक खेरीत भाशेन हे सगळे नेम कायदे जे देवान मोइजेसा वरवीं दिल्ले हे परजेक ते आमी आयकता, ताचेर आमी नियाळ करता. जेजू खुद जेन्ना आपूण शिकयतालो तेन्ना ह्या पुस्तकांतलें जायतें शिकयता. कित्याक आपल्याच जिविताक एक मनीस कसो, एक जुदेव कसो जेजू तें शिकलेलो आनी आपले परजेकूय ताणें हे कायदे शिकयल्ले. भाव भयणीनो, आयज आमचें जिवीत खंय आसा? आयज कायद्यांक कितलें मोल आसा? आमच्या राज्याचे आमकां कायदे आसात, आमच्या देशाचे कायदे आसात, आमच्या धर्माचे कायदे आसात. जाल्यार ह्या कायद्यांक आमी कितलीं विस्वाशी आसा वो कितलीं अविस्वाशी जाल्लीं आसा. ह्या दिसांनी जें कितें चल्ललें आसा आमच्या राज्यांत सगळें लोजेचें कशें. कायदो म्हणलेलो नाच कसो जाला. बो करून जे राजकारणी आसात फकत कोदील आपणाक घट्ट धरून रावपाक जाय देखून जायते भाशेचे कायदे ह्या दिसांनी पिळीत आसात, ते बदलीत आसात, ते मोडीत आसात. जो कोण कायदो मोडटा तांकां न्याय सभा दवरलेली आसा. न्याय सभे मुखार उबे रावतात, कोर्टान उबे रावतात. पूण आयज दुर्दैवान आमचे कोर्ट जे आसात, न्याय सभा आसात, त्यो पासून एके भाशेन पिळून उडयल्ल्यो आसा. तांचेंच एके भाशेन निसंटन केल्लें आसा, गुलामपण केल्लें आसा. पळयोवन एके वाटेन भिरांत, एके वाटेन लॉज, एके वाटेन कांटाळो. आनी जायतीं जाणां आमी एके भाशेन निर्शेले हांव हें सगळें पळोवन. कितें चल्लां काय, खंय वेता काय आमी. भाव भयणीनो, कायद्यां बरोबर जी भासावणी आसा ती जरी तर आमी मोतीन दवरली जाल्यार आमकां सगल्यांक फायद्याची जातली.
जो कोण हे कायदेक पाळटा ते सांबाळटा ताका जिवीत आसा आनी जे कोण हे कायदे मोडटात आपणाच्याच फायद्याक जे उजार करीत आसात ते एके भाशेन आपणाची वाट निसंटना वाटेन व्हरत आसात. 1, 2, 3 दीस घडये उरतले तशेंच वयर समजतले आपूण जिखतात म्हूण, पूण 4थ्या 5व्या 6व्या दिसाक पडोन मरतले, निसंटनाक पावतले. कित्याक जो कोण हो कायदो पाडिना आनी देवाच्या कायद्याचेर आड वेता तो एके भाशेन आपणाचेरूच शिराप मागून घेता. ह्या पासत हें सगळें चिंतून जेन्ना आमी एके भाशेन कन्फ्यूज जावपाक लागलेलीं आसात, कितें चल्ललें आसा, कितें करपाचें, खंयचे वाटेन वचपाचें, हें जेन्ना चिंतूंक लागलेलीं आसा ह्या दिसांनी, तेन्ना हें चिंतप बरें. जिवीत जाय काय मरण जाय, खुशालकाय जाय काय दूख जाय, तुमचे मुखार दवरता हांव आयज जिवीत आनी मरण, खुशालकाय आनी दूख जाय तें विचून काडात आनी तें तुमकां मेळटलें. तर परजा कशी भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक ही जबाबदारी आसा. आमचे पासत आनी आमचे फुडले पिळगे पासत जरी तर जिवीत आमी विचून काडूंक सोदता, जरी तर आमी खुशालकाय विचून काडूंक सोदता, देवीक कायदो जो आसा ताका आमी थीर रावूं. आमचे भोंवतणी कितलेय जाणांनी तो कायदो सोडलेलो आसा दिसो, आमचे भोंवतणी कितलीय दादागिरी जावं, कायद्याक देवाचे समर्थीक आमी थीर रावता, तीच जिवीत जडटली. सद्याक घडये तें आमकां दिसती पडचें ना, पूण फुडें वेता वेता तें आमकां गमून येतलें. तर ही कृपा आमकां जोण एकल्याक मागुया. ही कृपा आमकां जोण एकल्या गोंयांत रावतल्या मनशांक मागुया. आमच्या गोंयकारांक, तशेंच जे कोण गोंयकार न्हू आनी गोंयांत जे कोण घडये सेटल जाल्ले आसात तांकां सगल्यांक हें मोन मागुया. सगल्या धर्माच्या लोकांक, जावं क्रिस्तांव, मुसलमान, हिंदू आनी दुसऱ्याय धर्माचे जे मनीस आसात आमच्या गोंयांत, तांचे पासत ही कृपा मागुया. समजून घेवंक आमी की हो देवीक कायदो आमकां कितें करूंक आपयता, कितें सोडूंक आपयता, कोणा बरोबर रावूंक आपयता, कोणाक पयस दवरूंक आपयता. आनी हें सगळें जाणा जावन आमी हे निर्णय घेवंक आनी देवीक जिवाक आमी थीर रावंक, जे भाशेन बागेवन जुजे थीर रावलो आनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी ह्या पवित्र कुटुंबाची ताणें एकदम बरे भाशेन सांबाळली, ते भाशेन आमी जण एकल्यान करूं. आयज जेन्ना आमी बागेवन जुजेचो उगडास करता, ताची नवेनां सुरू जातात, तेन्ना ताचोय उगडास करून आमकां ही कृपा दी म्हूण मागुया, थीर रावुया आनी देवाच्या जिविताक आनी देवाचे कुशालकायेक वेंग मारुया. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला, जबाब संदी जिविताचो मोगान केले पेटोवणेचो. बाबा तुजे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत मुक्ता. बाबा तुजे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत मुक्ता. बाबा समोर पिवे जिवीत, ताच्या उतरार मारून हाडूं. हेच भेटूने जेजू बोलवी, आज्ञाचे बोल आमचेर देंवता. बाबा तुजे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत मुक्ता. बाबा तुजे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत मुक्ता. म्हज्या भावा भयणीनूय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्यांगे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी म्हयपासान मानून घे.
तुजो गूट समारंभूक एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांक सगल्या विघ्नांतली वाटाय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वताय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापाक, सर्व पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्वतायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दमावन दवरतले. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतले. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. तलवाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचोगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उंचोगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुज्या कुर्सानी पुनर्जीवण वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. खेरीत भाशेन आयज आमी उगडास करता आमच्या सोपून गेल्ल्या फादर नोनाथ आरावजो आमचो आदलो पादविगार, ताची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा,
सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. समूर्थ आमकां जिविताक पावयता. हे समृद्धीक आमी सदांच थीर रावूंक आनी एकामेकाक ती पाळूंक शिकोवंक आनी सर्गीच्या राज्यान आमी व्हड जावंक आमकां कृपा मागून घेवया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिगे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे शिगे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे शिगे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्यावा खातीर मागणे. मोगळा जेजू, मोगला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खी तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणे आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनो जिवीत. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणे आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनो जेसू मेलून ताचे सोवे रिगून रावूंक म्हाका फावले. सर्व बोनोच वरतो आदा सगळ्या बोनेचो तो बेले. आमकां पुरो जेसू ताचे प्रमाणे ताचे पुनो जिवीत. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणे आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनो जिवीत.
तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतली सर्वेस्परा. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. प्रार्थुया. विस्वाशी देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां पोसले. ताचे वरवीं आमचीं पातकां आनी चुकी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुज्यो भासावण्यो जोडूंक पुर्तेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज सांजे 7:15 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आमचे फिरगोजेन जातली. खेरीत भाशेन आयज आमी भोगसण्याच्या मनान ही बोजवण करतले. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. नोवेनाचे मागणे. सासवत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पोले म्हाका पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या पातक्या तुझ्या पांया लागीं हांव प्रार्थना. तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकता. सगल्यांनी तुका पाचारली. आसऱ्या आनी बोरवाश्या पातक्याच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत. जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच पेटयता. तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिल्लो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय खात्री सोशे हांव सोत मानता. म्हज्या सासनाच्या साल्वोसावाची कोट्टा जायते पावटी आदी निर्भाग्या जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मोजोतीन हांव जोयत व्हरतली. हांव जाणा तूं म्हाका मोजोत दितली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पात येवन पूण भेटता पातकाच्या तालण्यान. तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक ओदीक करून एमकोणाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणून तुका ए माये आधार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें साणूंक म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझे दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवान मरे देवाची आम्हा पापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझे दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाची माय आम्हा पापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
नमान मेरे कृपेन बोलले सुरवेस पोत अजितायसा उस्त्रा मरे तू सुदो आनी सुदो तुझो पुचेजू बागंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार भाग्यवंते मारे आदार दी ओदृश्टा सांपळल्या मोसोत कोर ऑस्कोत कालचा माग पोरचे पासून सा शेराती देवाच्या मुनियाराची विनोद कोर सगळ्या देवा भेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासून फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्या पिडेवंतां पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया भोव करून ह्या दिसांनी कोविड-19 कोरोना व्हायरसाची पिडा परतून वाडूंक लागलेली आसा जायते जाणांक ती लागलेली आसा तांच्या सगळ्यां पासत मागुया जे वॅक्सीन आमकां आयिल्लें आसा तें फोडादीक जावंक मागुया ह्या सगळे तरेची जे पिडेस्त आसात जे कोण सर्जरी करूंक गेल्यात आनी जे कोण वखदां घेतात तांच्या सगळ्यां पासत मागुया आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्गांनी संवसार रचला सोमया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजे रुणांक तुजेशी पावो सोमया आसूं तुमचें सवें आनी तुज्या आपण्या सोवे प्रार्थुया प्रार्थांव तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन. संसार संपवूया तुमचे संगती हांव आसा. संसार संपवूया तुमचे संगती हांव आसा. बापान म्हाका दाला तसोच तुमकां दाता. पवित्र आत्मो ताच्या बोलान सोंपते देसा देसा सोगल्या म्हजे गोवाय जाया. संसार सोंपोवया तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोंपोवया तुमचे